आनी नाबार्ड हांच्या वतीन पयले ऑफ फार्म प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन OFPO हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं आसात आमचे हँडीक्राफ्ट मिनिस्टर श्री रवी नाईक, आमचे पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, खास ह्या कार्यक्रमा खातीर नाबार्डचे CGM श्री देवशीश पाडी जे मुंबईच्यान हांगासर आयिल्ले आसात, त्याच बरोबर गोंयचे इन्चार्ज ऑफ नाबार्ड श्री मिलिंद बेरूड, नाबार्डचे बाकीचे सगळे ऑफिसर्स आनी आमचो हँडीक्राफ्टचो बाब अरविंद बुगडे सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की पयलेच ऑफ फार्म प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन इन कुणबी सारीज हे आयच्यात फॉर्म जाले आनी तेंच्यांनी पयले जे आमचे सँक्शन लेटर जे आसा ते नाबार्ड फायर आनी तुमची पुराय कमिटी गोंयभरांतल्यान सगळे विवर्स आसा तांची कमिटी हेजे लेटर आमी हँडओवर केले. तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. खास करून नाबार्ड ह्या संस्थेचे अभिनंदन. नेटान ताळयो मारून तुमी तांचे खूब खूब अभिनंदन करचें. हाची खरी क्रेडीट जर कोणाक वता आसत जाल्यार नाबार्डची फाटली GM श्रीमती उषा रमेश, जी नाबार्डची फाटली GM आशिल्ली, तिणी पळयलें की गोंयांत कुणबी साडी करपी थोडेच लोक पयलीं आशिल्ले जे कुणबी साडी वीव करताले, तयार करताले आनी ताज्या उपरांत ती लुप्त जायत आयिल्ली. आमचे कोरगांव आशिल्लें एक कुणबीचें सेंटर आनी दुसरें सांगेर आशिल्लें कुणबीचो हँडलूम, अशे दोन कडेन सेंटर्स खूब पयलीं पासून चलतालीं आनी खूब कमी बायलां ताजेर ट्रेनींग घेवन ते विवर्स जे आसा ही ती साडी तयार करतालीं. ताज्या उपरांत गेली कितलींशींच वर्सां ह्या दोनूय सेंटरां कडेन, कोरगांवांतल्या आनी सांग्या वयल्या दोनूय सेंटरां कडेन खुबशे वर्सां जालीं लक्ष दिवं नाशिल्लें. पण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आनी श्रीमती उषा रमेश म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत हांवें सांगलें की आमची कुणबी साडी आमकां रिवायव करपाक जाय, कुणबी साडी आमकां पब्लिकान हाडपाक जाय, तिजी व्हॅल्यू वाडोवपाक जाय आनी लोकां मदीं ती चडांत चड मोठ्या प्रमाणांत वचपाक जाय. पूण पयलेच फावटी गव्हर्मेंटान फंक्शनाक आमी कुणबी शॉल यूज करपा खातीर सुरवात केलें आनी कुणबी शॉल हो गोंयचो शॉल आसा अशा पद्दतीन प्रमोट करपाक सुरवात केली आनी सगळ्या मॅक्झिमम गव्हर्मेंट फंक्शनांनी आमी कुणबी शॉल वापरपाक लागले. कुणबी साडी गिफ्ट दिवपाक लागले गोंयच्या वतीन आनी तेज्या उपरांत म्हणजे श्रीमती उषा रमेश मॅडम हिणी स्वता कुणबी साडी न्हेसपा खातीर सुरवात केली. आजूय बी आमचे एक स्टाफ नाबार्डचे जे कुणबी साडी न्हेसून आयला. म्हाकाय आमच्यो दोग जाण भयणी ज्यो स्पेशली कुणबी साडी न्हेसून दिसल्यो, हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. ताका लागून तिणी म्हणजे ऑनलायन मार्केटींग तिणी स्वता सुरवात केलें. तिणी सुरवात केल्या उपरांत तिका वेगवेगळे कडल्यान डिमांड येवपाक लागली की ही साडी खंय मेळटा, ही साडी म्हाका जाय, म्हणजे ही साडी घेतले जाल्यार कोणा कडेन डिमांड करपाची. तिणी तेज्या उपरांत गोंयांतल्यान खूब जाणां कडल्यान साडयो तयार करून घेतल्यो, म्हणजे जिची व्हॅल्यू आमी जे म्हणटाले की 1000 रुपया पर्यंत आसली ती 2500 रुपया पर्यंत गेली. तिका आजुनूय जर आमी फॅशन केली आनी ती वेल ऑर्गनायज्ड पद्दतीन मार्केट करपाक लागले जाल्यार तिजी कॉस्ट 4000 न्ही 5000चेर वचूंक शकतले. आमी पळयतात जो शॉल आमी आज सगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन करतना वापरलो, म्हाजें तर म्हणणें की 100% हँडीक्राफ्ट डायरेक्टरान म्हणजे एक GRूच काडूंक लावचो की 100% फंक्शनांनी म्हणजे हँडीक्राफ्टचोच शॉल म्हणजे आमचो कुणबी शॉलूच वापरपाक जाय. आनी त्या खातीर जर आमी मार्केट वाडयतले आसत जाल्यार तुमी खूब मोठ्या प्रमाणांत प्रोडक्शन तयार करचें पडटलें. जर प्रोडक्शन तयार करून सगळी कडेन एवेलेबल जर शॉल तयार केलो आसत, म्हाका दिसता गोंयांत डेली वेगवेगळे कडेन फंक्शनां जायत आसा. आमी जर फक्त आमचोच शॉल म्हणजे थोडोसो तो रेट वायज आनी जर कमी तेजो क्लॉथ वायज वापरून जर केलो जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत सेल जावपाक शकता. बट प्रोडक्शन तितक्या मोठ्या प्रमाणांत जावपाची तयारी तुमी दवरपाक जाय. आज म्हणजे 2-3 इन्स्टिट्यूशन्स मेळोन जो OFPO जो तयार केला तेज्या मार्फत म्हाका दिसता आमकां वेगवेगळे कडेन सेंटर्स तयार करची पडटली. तेंचे फावंडींग ऑर्गनायझेशन फायर हांच्यांनी म्हणजे प्रोडक्शन आनी मार्केटींग ह्या दोनूय विशयाचेर जर लक्ष दिलें आसत जाल्यार हाचें मार्केटींग खूब प्रमाणांत जावपाक शकता. हे गव्हर्मेंटान तुमकां पगार दिवपाचो न्ही. आमचो हँडीक्राफ्ट मिनिस्टरान जें सांगलें आमी ट्रेनिंगा खातीर 750 रुपीज तुमी ट्रेनिंग घेता, तुमी शिकता. खरें म्हणजे शिकपाक आमी पयशे मोडपाचे आसा, पण आमचो हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट शिकपाक तुमकां पयशे दिता. आमी जे 750 रुपीज पर मंथ जो स्टायफंड दिता तो तुमकां शिकपा खातीर दिता. दुसरे कडेन आपूण शिकपाक 2000 रुपया भरचे पडटा, पण आमी उलटें करता. कित्याक? आमकां स्किल्ड मॅनपावर तयार जाल्लो जाय,
म्हणून इनिशियली आमी 750 रुपीज ट्रेनिंग करपा खातीर तुमकां दिता. आमची 1.5-2 म्हयन्याची ट्रेनिंग सोंपल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट ज्यो आतां दिल्या त्यो सर्टिफिकेट दिता. हितूर कॉयर आसतले, परत आसा अशे वेगवेगळ्यो ज्यो ट्रेनिंग्स आमी दिता त्यो त्यांनी सुरवात केल्या दिवपा खातीर. जवळपास म्हाका खूब खोस भोगता. 500 बायलां जी नॉर्थ गोवांतल्यान आनी 500 वुमन फ्रॉम द साऊथ गोव्यातल्यान 1000 वुमन जेंच्यांनी ट्रेन केली. त्यांनी ऑलरेडी जी दुसरी स्कीम म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन 500 महिला ज्यो ट्रेन जाल्या उपरांत जी दुसरी स्किमींग एप्लाय करपाक जाय, अरविंद बुगडेन तो इंट्रस्ट घेतला. दुसरी स्किमूय हांगा आमी इम्प्लिमेंट करतले आनी ती तुमच्या मार्फत आमी सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पण हे ट्रेनिंगे पुरते म्हाका सर्टिफिकेट आनी ते 750 रुपया मेळटा म्हणून न्ही. तुम्ही तुमचो स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक जाय म्हणून तुमकां केल्लो सपोर्ट. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीचे आज 50 लाख रुपया आमकां नाबार्डात दिले. त्या नेटान तांच्यो ताळयो मारून खूब खूब अभिनंदन करात. हो इनिशियली प्रोजेक्ट सुरू करपा खातीर 50 लाख रुपया म्हणजे श्रीमती उषा रमेश मॅडम हिणी प्रयत्न केल्लो. मिलिंद हांच्यांनी ताका मातसो पुश दिलो आनी देवशीश जे हांगासर भाटी हांगासर जे आयले पाडी जे हांगासर आयल्या त्यांच्यानी ते 50 लाख रुपया सँक्शन केले आणि आज 50 लाख रुपया त्या प्रोजेक्टा खातीर त्यांच्यानी हँडओव्हरूय केले. हे एक दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर म्हणजे जे थंय जातले ते ट्रेनिंग सेंटर. तितूंतल्यान ट्रेनिंग घेवन तुमी आपले असे क्लस्टर सुरू करपाक जाता वेगवेगळे कडेन. प्रत्येक विलेज पंचायत वायज जर आमी 100 जाणां एके कडेन आयली जाल्यार अश्यो कितल्योश्योच म्हणजे शॉल आनी आमी साडी तयार करपाक शकतले जेचे डिमांड मार्केट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां ऑनलायन मार्केट आमी हँडीक्राफ्टाच्या वतीन मार्केट दुसरे आमी हँडीक्राफ्टा कडेन जेन्ना सेल लायता तेन्ना मार्केट हे सगळें आमची दिवपाची तयारी आसा. बट ताच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी तयारी दवरपाक जाय. आमी आमचे दोनूय कडले हँडलूम कोरगांव आनी सांगे आसा तो आमी दोनूय हँडलूम रिवायव करपाचे आसा. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जर प्रायवेट सेक्टरात इन्व्हेस्टमेंट जर हांगा येता आसत जाल्यार त्या निमित्तान ती प्रायवेट सेक्टरात इन्व्हेस्टमेंट घेवन तुमकां काम मेळोवन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बट ताच्या बरोबर तुमी सगळ्यांनी काम करपाची तयारी दवरपाक जाय. सांगे हांगासर आमी हँडीक्राफ्ट विलेज एका 16,000 स्क्वेअर मिटर जागो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी दिला. आमी हँडीक्राफ्ट विलेज थंयसर आमकां 10 crores ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सँक्शन जाल्या. उरलेले 10 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लायता आनी 20 crores ऑफ रुपीज घालून हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणजे ट्रेनिंग दिवप, थंयसर बरो शोरूम घालप, ट्रेनिंग सेंटर हे सगळें आमी सांग्यार हांगा डेव्हलप करता. बट वेगवेगळ्या गांवांनी सुद्दां अशा पद्दतीचो कॉयर आनी हँडीक्राफ्ट ह्या दोनूय मार्फत वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट जर तुमी तयार केले आसत जाल्यार ताका मार्केट लिंक दिवपाचें काम आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करतले. हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स जे आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हँडीक्राफ्ट आर्टिजन डिपार्टमेंट आसा तांच्याय बरोबर तुमी हँडीक्राफ्ट आर्टिजन म्हणून रजिस्टर्ड करून घेयात. तुमकां ते कार्ड मेळटा. त्या कार्डाच्या अंतर्गत तुमकां जर लोन जाय आसत जाल्यार ते लोन मुद्रा लोनूय मेळटा आनी हँडीक्राफ्ट तुमी हँडीक्राफ्ट करपी म्हणूनय तुमकां लोन ह्या ताच्या मार्फत मेळपाक शकता. बट आर्टिजन हे लोन मेळपा खातीरय बी तुमकां इजिली ते अवेलेबल जावपाक शकता. अशा पद्दतीत गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार सगळे वटेंतल्यान स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाचो आमचो प्रयत्न जो आसा हो पुराय आमी तयार करपा खातीर घेतला. हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खास करून म्हणजे नाबार्ड आनी हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आनी हँडीक्राफ्ट मंत्री बाब रवी नाईक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. पयलेच फावटी हँडीक्राफ्टाक रिवायव करपाचें काम गोंय सरकारान सुरवात केला. ताका तेको आमच्या प्रायवेट इन्स्टिट्युशनांनी आमकां तेको दिला आनी नाबार्डात आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिला. बट तुमी जर सगळें काम आनी जर मन लावन काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच आमकां अशा पद्दतीत खूब मोठ्या प्रमाणात हँडीक्राफ्ट आर्टिजन ह्या हातूंतल्यान फुडें वचपा खातीर आमकां मदत जातली. वेगवेगळ्यो गांवागांवांतल्यो आमी वेगळ्यो शाळा सुद्दां हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाक दिल्या की त्या शाळांत म्हाका दिसता बंद पडलेली जर एखादी शाळा आसत जाल्यार थंयसर हँडीक्राफ्टचे सेंटर सुरवात जावपाक शकता. तुमच्या मदीं खूब मोठो टॅलंट आसा. आपल्या मदीं जो टॅलंट आसा म्हणजे तो टॅलंट यूज करून हांवें पळयलां की खुबशीं जाणां वेगवेगळी बॅग्स तयार करता, वेगवेगळे आर्टिजन्स तयार करता, वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट आयटम तयार करता. बट ताका मार्केट जे लिंक आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हेज्या मार्फतूय बी म्हणजे RDA मार्फतूय बी ताका आमी मार्केट मेळोवन दिवपाचो आमचो सातत्यात प्रयत्न आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीत महिलां खातीर आत्मनिर्भर जावच्यो, महिला आमच्यो स्वयंपूर्ण जावच्यो ह्या स्वयंपूर्ण कन्सेप्टा खातीर तुमी योग्य रित्या काम करता. तुमकां जर अजुनूय कसली मदत जाय आसत जाल्यार तुमच्या पंचायतीत येवपी स्वयंपूर्ण मित्र
तुमकां डायरेक्ट मदत करून दिवपाक शकता. त्या स्वयंपूर्ण मित्राक कॉन्टॅक्ट करात, जाय जाल्यार तोय बी आमच्या अरविंद बुगडे कडेन उलयतलो आनी तुमकां जी स्कीम जाय ती स्कीम मेळोवन दिवपाकूय प्रयत्न जातलो. एखाद्या वेळी तुमकां स्वताचो वेवसाय सुरू करपा खातीर ल्हानशें लोन जाय आसत जाल्यार ते आमी EDCच्याय मार्फत म्हणजे विथ द रेट ऑफ 2% to 4%, रुरल वुमन आसत, OBC SC आसत जाल्यार ताज्या मार्फत 2 to 4% आमी लोनूय मेळोवन दिता. OBC ST आसत जाल्यार तांकांय 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमी लोन मेळोवन दिता. तेय लोन तुमी घेवन तुमचो स्वताचो वेवसाय बिझनेस सुरू करपाक शकता. आनी ही जी ट्रेनिंग तुमकां जाय ती ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटा तशें आमी ही ट्रेनिंग सरकाराच्या मार्फत अवेलेबल करून दिता. पण तुम्ही स्वताच्या पायार उबी रावची, स्वता स्वयंपूर्ण जावची म्हणून सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा. म्हाका निश्चितच खात्री आहा तुमच्या मदलो उत्साह जर पळयलो आसत जाल्यार तुमी काम करपाची धडपड तुमच्यान आसा. त्या खातीर एक ट्रेनिंग, दुसरें मॅन्युफॅक्चरींग, तिसरें मार्केटींग, ह्यो 3 गजाली तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. मार्केटिंगूय तुमकांच करचें पडटलें. आज ऑनलायन मार्केटिंग खूब मोठ्या प्रमाणात सरकार तेंको दिवं शकता, सपोर्ट करूं शकता. आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचो सपोर्ट हो तुमकां मेळटलो. त्या खातीर ट्रेनिंग सरकार दिता. मॅन्युफॅक्चरींग युनीट तुमी स्वताचें सुरवात करपाक शकता आनी मार्केटिंगाक लिंक जर केलें, आज एखादें घरांत हांव मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, 12वी शिकपी चली आपल्या आवयक जे कितें आयटम जाय आशिल्ले ते आयटम तेणी एक ॲप तयार केलो आनी ते ॲप आज खूब मोठ्या प्रमाणात तेजी व्हॅल्युएशन वाडल्या. म्हणजे ॲपाचेर ऑर्डर करपाचें, आपल्याक साडी जाय, लिपस्टीक जाय आनी बॅग जाय आनी कितें सगळें ॲपा वयल्यान आफोवपाचें आपल्या घरा कडेन येता. आनी तेजेरूच तो ॲप खूब लोकांनी वापरूंक सुरवात केलो, गोंयांत न्ही देशांत. आनी त्या ॲपाचो व्हॅल्यू जो आहा आयज हो कोट्यांनी रुपयाचो व्हॅल्यू जाल्लो आसा. अशेंय मार्केटिंग जावपाक शकता. तुमच्या मदली थोड्योश्यो चलयो महिला ज्यो शिकलेल्यो आसात तांच्यांनी हेजो मार्केटिंगा खातीर खूब मोठो जर यूज केलो जाल्यार कुणबी साडी ही आमी खूब मोठें मार्केटिंग आमी तिजें करपाक शकता. आमीच तिजी व्हॅल्यू वाडोवपाक जाय. आमी जेन्ना विशेश करून वेगवेगळे कार्यक्रम आज ती म्हटलें हांवें 3-4 जाणां फक्त कुणबी साडी न्हेसल्या. आमी जेन्ना एक फॅशन किंवा डिझायन किंवा प्रेजेंट करतले आमकां तेन्ना आमी कुणबी साडीन जर प्रेजेंट केलें, आमी वेगळ्यो कित्याक हाडपाक जाय 4-4 हजाराची भायली साडी. तीच साडी वापरली आसत जाल्यार तिका मार्केट मेळ्ळें, तिजी फॅशन जाली, तिजी व्हॅल्यू वाडली. हें आमी पयलीं सुरवात आमच्या पासून करचें पडटलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, वोकल फॉर लोकल. आमी आमच्या गांवांत कितें पिकता, गोंयांत कितें पिकता तें वापरपाक सुरवात करा. ओके. आनी तें जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत, आमी एक कित्याक सांगलें, थोड्याच दिसाच्या भितर दिवाळी येवपाची आसा. आमी खूब जाणांक रोजां लागता. रोजां खंयच्यान येता खबर आहा? खंयच्यान येता? सगळीं रोजां खंयच्यान येता? कर्नाटका. हांगा रोजां जायना? जाता. मागीर आमी कित्याक करिना? चालू केल्या. आनीक चड कर. आमकां लागता ती भायल्यान, म्हणजे हांगासरूच प्रोडक्शन जें आहा पळय न्ही, चड मोठ्या प्रमाणात जर आमी प्रोडक्शन केलें, आपल्या गांवांत कितली जाय, सपोज आपल्या गांवांत 100 किलो जाय, 100 किलो आमी प्रोडक्शन करूं शकना? करूं शकता. आमकां डेलीच लागता. हांव म्हणटलो तुमी जी देवळाच्या समोर माळो घेवन बसलेली आसता ती डेली रोजां पणजे वचून हाडटा आनी त्या देवळा समोर विकता. तीच तुज्या जर गांवांत जाली जाल्यार तिका वयल्यान ट्रान्सपोर्ट कॉस्टूय गेलो. आमी हो विचार करचो पडटलो. आमकां लागपी व्हेजिटेबल्स सगळ्यो आमच्या गांवांनी, ह्या मुद्दामून म्हणजे सगळ्यो महिला भगिनी ह्यो गांवांतल्यान आयिल्ल्यो आसा. आमकां लागपी सगळ्यो व्हेजिटेबल्स आमच्याच गांवांत जावपाक शकता. तें जर आमी सुरवात केलें, म्हणून हांवें म्हटलां एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशरीज ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमच्या गांवांत जावपाक शकता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वोकल फॉर लोकल, आमच्या गांवांत कितें पिकता, ओके, ताज्या खातीर आमी उलोवंक सुरवात करचें, आमी वापरपाक सुरवात करचें. आमी जेन्ना वापरूंक सुरवात करतले, आमी उलोवपाक सुरवात करतले पळय न्ही, तेन्नाच तेची व्हॅल्यू चड मोठ्या प्रमाणात वाडटली. आमी जर वापरत ना, आमी जर तेज्या बद्दल उलयत ना जाल्यार तेजी व्हॅल्यू कशी वाडटली? आमी जर आत्मनिर्भर जातले, आमी जर स्वयंपूर्ण जातले आसत जाल्यार आपल्या गांवांतल्या गोश्टीक पयली किंमत दिवपाक सुरवात करा. गांवांतली गोश्ट जी पिकता ती वापरपाक सुरवात करा, जाल्यारूच ताची किंमत खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळीं जाणां तें करतली. आज हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही सगळ्यांनी ट्रेनिंग घेतली, तुमकां सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. ऑल द वे पेडण्या पासून शिरोडा पर्यंत सगळी कडली हांगासर आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हजर रावली. नाबार्डात तुमकां आफयल्या म्हणून तुमी केल्ले प्रॉडक्टूय फाटल्यान डिस्प्ले केल्या.
तुम्ही खूप बऱ्या पद्धतीचे प्रॉडक्टही करता. मार्केट आणि हाच्या खातीर आमी सगळ्यांनी जर मेळून प्रयत्न केलो आसत आनी सरकार आपल्या कडल्यान असल्या पद्धतीचो प्रयत्न पुराय चालू दवरतले. हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. लहान